एक सुरवात करताना सगळी आमी उबी रावून याज्ञिकाक येवकार दिवन सुरवातेक गायन करूया. गायनाचो अंक A6 पेज 3. मिसाची भेट सुरू करचे आदीं हांव तुमचे मुखार दवरतां फादर मॅक्सन फेर्नांदीस, आमच्यो दिओसिजीचो पाद्री ओसोंडेचो आंबेली वाड्यांतलो. तो आमची रायतूरचे सिमिनारीन शिकयता, स्क्रिप्टचे प्रोफेसर्स, आनी ताणें आपली लायसन्शिएट बिब्लिकूम आख्या संवसाराक फामाद रोमांक स्क्रिप्चर शिकपाची, आनी ताणें तातूंत लायसन्शिएट करून आयला आनी तो शिकयता. आनी तो सद्याक डीन आहा आमचे सिमिनारीचो. सगळे आख्खे प्रोग्राम भुरग्यांचे ऑर्गनायज करूंक आमी ताका येवकार दिता. पूण तो म्हणटा आपूण हांगा आसलेलो पास्टरलायट, मे बी 10-12 वर्सां फाटीं पास्टरलायट कसो येतालो हांगासर. सो तुमी ताका वळखतलीं. तो आमचे फिरगोजेन ताका नव्यान माई मोगाचो येवकार दिता. आनी आयचो विशय जावन आसा ताचो विशय, ताचेर बरे भशेन तुमकां पुरगोटूंक हांव ताका येवकार दिता. आयचे मिसाचे इंदेस हांव किरीत भाशेन मिसाची भेट हांव आंद्रिया नोरोना हाचे बसत भेटयता. देवाचो आशिर्वाद तेचेर मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणानो, आयज जावन आसा रेझनाचो 4थो दीस. आनी ह्या 4थ्या दिसाक आमचे मुखार विशय आसा पवित्र सोबेन देवाचें उतर, लेखणींतल्यान, रिटन फॉर्म आनी जिवे परंपरेंतल्यान, ओरल ओ लिव्हिंग ट्रेडिशन. हो विशय आमकां उगडास करता. आमकां देवान 2 रुपांनी देवाचें उतर दिल्लें आसा. दोनूय रुपांनी आयलोले देवाचें उतराक आमी मान दिवंक गरज, स्विकारूंक गरज, शिकूंक गरज आनी देवाचें उतर आमच्या जिवितान वेव्हारान घालूंक गरज. हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतना जें दायज आमकां कातोलीक पवित्र सोबेन सांबाळून दवरलां तें आमी राखूंक, तें आमी शिकूंक आनी आमच्या जिवितान वेव्हारान घालून हे मिसाचे भेटेन आमी किरीत कृपा आनी बोळ आमकां मागुया. थोडे पावटी घोडे देवाचें उतर वाचूंक आमी घोडे फाटीं उरल्या. थोडे पावटी घोडे देवाचें उतर जे जिवे परंपरेंतल्यान आमकां फावो जालां तें मानून घेवंक घोडे आमी चुकल्या. ह्या आनी दुसऱ्या चुकीचो आमी उगडास करुया आनी खालतिकायेन देवा लागीं आमी बोगसणे मागू. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओमोचो अपराध ओमोचो अपराध ओमोचो डोकरात एपासत बागिवोन सदांच सांकवार मरी सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणादो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूद करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista प्रार्थुया. ह्या वेळार ओगेपणान बागिवोन आतोनीचे विनवणेन तुमच्यो गरजो बाबार्थान देवा मुखार दवरची. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुवें लिस्बोवाच्या बागिवोंत आतोनी कोरिया बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांक आसलोल्यांक धीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलो करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. हे आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभेन जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. दुसऱ्या दिसा सोर्दारान जुदेव लोक पावलूचेर कसलो आरोप घालतात तो सारको जाणा जावंक सोदतालो. देखून पावलूक सोदूंक लायलो आनी मुखेल याज्ञिकांची आनी आख्खे महादोरम सोबेची जमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो. तांचे मोदें एक पक्ष सादुकींचो आनी दुसरो फारिसेवांचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलून महादोरम सोबेक म्हटलें, बाबानो, हांव एक फारिसेव आनी फारिसेवांचो पूत. मेल्लीं पुनर्जिवंत जातोलीं म्हूण हांव बोरवासो दवरतां. देखून म्हजी आज जोडटी जाता. अशें म्हणना फुडें फारिसेवा आनी सादुकी मोदें वाद विवाद सुरू जालो आनी सभा दोन वाट्यांनी फुटली. पुनर्जिवनपण देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सादुकी सोतमानिनात, पूण फारिसेव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून गोळबोळ जालें आनी फारिसेवा मोदें थोडे शास्त्री उबे रावून नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सोबे आमकां कांयच वायट मेळ्ळो ना. ताचे कोणें एक आत्मो वो एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा.
उसोत अदिकूच वाडली आनी पावलूचे पिसून कुडक्यान कुडके करतीत म्हूण भिवन सोरदारान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक तांचे मोदे बोलान काडून कोटांत व्हरतात म्हूण फर्मायले. दुसरे राती सोमयान पावलूक दिश्टी पडून म्हटलें, घोट राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुसाल्यांत साक्षी दिलाय, तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. देवाचें उतर हे. देवाचे वरदकार. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सगळीं म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्वराक तुमी सांगतात, सायबा, तूच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका नाका. सर्वेस्वरा, तूच म्हजें दायज, तूच म्हजें पात, म्हजें दारचोणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासता. रातचे पोरयान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पोराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उसव्याक आसा म्हणटूच हांव कधीच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पोरयान सोवस्तायेन सुस्त जातोली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदे सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उसव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सर्वेस्वरा, सर्वेस्वरा, सर्वेस्वरा जयजो. सर्वेस्वरा, सर्वेस्वरा, सर्वेस्वरा जयजो. जेजू म्हणटा, ती सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजे सोबे आसाय आनी हांव तुजे सोबे आसा. तेच भाशेन ती आमचे सोबे एक जाव आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. सर्वेस्वरा, सर्वेस्वरा, सर्वेस्वरा जयजो. सर्वेस्वरा, सर्वेस्वरा, सर्वेस्वरा जयजो. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो सीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्या सिसान रात जेवणार जेजूच्या हड्ड्यार तेंकून
ताका म्हणलेलें, सायबा तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सोमिया हाचें कितें? जेजून ताका म्हळें, हांव येवसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो सीस मोरचो ना म्हूण भावा मदें खबर जाली, पूण तो मोरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बोगोर, हांव येवसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? हो सीस ह्या वस्तूचो गवाय दिता. ताणेंच हे वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गवायकी करी म्हूण आमी जाणाव. जेजून केलोल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवपाक पडटली आसली ती पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा भयणांनो, आयज त्रेजेनाचो चवथो दीस आनी ह्या चवथ्या दिसाक आमचे मुखार विशय आसा पवित्र सुबेन देवाचें उतर, लेखणींतल्यान इन द रिटन फॉर्म आनी जिवे परंपरेंतल्यान इन द लिवींग ट्रेडिशन. ह्या आयच्या विशयाचेर जेन्ना म्हजो नियाळ करतालो, म्हाका स्कॉट हन्स ह्या भावाचो उगडास आयलो. एका काळार स्कॉट हन हो प्रेस्बिटेरियन पास्टर आसलेलो, फामाद प्रेस्बिटेरियन पास्टर आसलेलो. आनी आमी जाणाव कातोलीक क्रिस्तांव आनी कातोलीक न्हय ती क्रिस्तांवां मदें एक म्हत्वाचो फर्क म्हणल्यार प्रोटेस्टंट आसात ती सोला स्क्रिप्तुरा फक्त बरोवन आसा, लेखणींतल्यान आसा, तेंच देवाचें उतर, ताकाच अधिकार आसा अशें मानून घेता, अशें शिकयता. आनी तशेंच हो स्कॉट हन एक प्रोटेस्टंट पास्टर कसो शिकयतालो आनी केन्नाय केन्नाय क्रिस्ती भावां भयणांची फकाणां करतालो. वेर इज दीस टिचींग एक्सप्लिसिटली इन द स्क्रिप्चर्स? पवित्र सभा, कातोलीक पवित्र सभा जे शिकयता हें पवित्र पुस्तकांत एक्सप्लिसिटली खंय आसा अशी म्हणून फकाणाय मोचकोरोय करतालो. पूण एका दिसा एक मनीस ह्या स्कॉट हनाक असो प्रश्न घालता, वेर इज इट रिटन दॅट सोला स्क्रिप्तुरा इज द ओन्ली फायनल ऑथॉरिटी? लेखणींतल्यान बरयलोलें आसा वा बरोवन दवरलोलें आसा तेंच की देवाचें उतर हें पवित्र पुस्तकांत खंय आसा? जेन्ना हो प्रश्न स्कॉट हनाच्या कानार पडटा, स्कॉट हन मातशें घुस्पता आनी घुस्पोवन ह्या प्रश्नांक जाबाब सुरू करूंक लागता. पवित्र पुस्तक वाचता, लेखणींतल्यान बरोवपांतल्यान दवरलेलें आसा तें, थंयसर ताका जाबाब मेळना. इतिहास शिकता, इतिहासाचो अभ्यास करता आनी इतिहास आनी पवित्र पुस्तक शिकल्या उपरांत एक म्हत्वाचें सत ताका गमून येता की देवाचें उतर आमकां 2 रुपांनी फावो जाल्लें आसा. लेखणींतल्यान बरोवपांतल्यान ताका आमी म्हणटा सेक्रेड स्क्रिप्चर्स आनी दुसरें जावन आसा तोंडी ओरल ट्रेडिशन, ताका आमी म्हणटा लिवींग ट्रेडिशन. आनी हेंय तो पळयता कातोलीक पवित्र सभेन हे दोनूय रुपान आयलोलें देवाचें उतर बेस बरी सांबाळ्ळां, ताची राखण केल्ल्या. आनी हें सत गमोन येयल्या उपरांत स्कॉट हन प्रोटेस्टंट पास्टर, प्रेस्बिटेरियन पास्टर आसा तें सोडटा, कातोलीक पवित्र सभेन भितर सरता आनी कातोलीक पवित्र सभेन भितर येवन जायतीं पुस्तकां, जायतीं उलोवपां करून जी कातोलीक पवित्र सभे सोडलें पयस घेतलेले तांकां ही सारकी शिकोवन दिवन
देवाचें उतर दोनूय रुपांनी आमकां देवान फावो केल्लें आसा. लेखणींतल्यान आनी जिवे परंपरेंतल्यान हाची ओळख दिवन जायते पवित्र सभे कडल्यान पयस गेल्ले कातोलीक तांकां लागीं हाडटा. आनी जांचो कातोलीक भावा भयणाचो तांचोय भावार्थ आसलोलो हे शिकोवणेंतल्यान तांचोय भावार्थ स्कॉट हन गोट करता. मोगाल भावा भयणानो, आयचो ह्या त्रेजनाचो विशय आमकां ह्या मुख्य स्वताचेर नियाळ करूंक आमकां आपयता. पवित्र सभेन देवाचें उतर लेखणींतल्यान आनी जिवे परंपरेंतल्यान कशें आमकां देवाचें उतर आयज आमचे मदें आसा तें कशें आयलें आनी हें सत्तर मानून तर घेतलें सजमून घेतलें जाल्यार आमी इतिहास जाणा जावपाक गरजेचो. आनी इतिहास आमी समजूंक आमी सादेपणान सादारणपणान आमकां समजूंक आमी 3 भागांनी तो वांटूंक येता. जेजूचो काळ, अपोस्तलांचो काळ, सिसांचो काळ आनी सिसा उपरांत हो पवित्र सभेचो काळ. पयले आमी पळोवया जेजूचो काळ. हेब्रावाचें पुस्तक पयलो हावेसवर 1 आनी 2 वडींत आमकां अशें मेळटा. आदी देवान साबार वस्तू वरवीं, साबार मनशां वरवीं, साबार भासांनी देव उलयलो आनी शेवटाच्या दिसांनी तेरीत भाशेन आपल्या पुता वरवीं उलयलो. आनी जेन्ना जेजू संवसारांत आयलो, हे आपलें भौशीक मुन्यारपण फुडें व्हरूंक जेजून 12 जाणांक आपल्या सिसांक बिचून काडले. 12 जाण सीस जेजू बरोबर रावले, जेजू बरोबर जेवले, जेजू बरोबर मागणें केलें. जेजू कितें शिकयतालो तें चीत दिवन आयकलें. जेजू गरिबां सोबे कसो वागतालो, पिडे वता सोबे कसो वागतालो आनी कशे भाशेन दया दुसऱ्यांक दाखयतालो तेंय बी पळयलें. आनी जेजूचें मिसांव सोंपले उपरांत, पुनर्जीवन जाले उपरांत जेजू सिसांक आज्ञा दिता. मातेवाच्या वर्तमानान 28वें वडींत शेवटाच्या 28व्या हावेसवरांत शेवटाच्या वडीन आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा, आख्ख्या संवसाराक वसात आनी शुभ वर्तमान परगट करात, आज्ञा दिता. जेजू उपरांत आमकां सिसाचो काळ येता. जेजून दिल्ली ही आज्ञा सीस 2 भासांनी ही साकार करतात. Apostles or disciples fulfill this command of Jesus in 2 ways. जेजू तांकां कितें सांगता, म्हजे कडल्यान जी तुमकां शिकोवण मेळ्ळ्या, म्हजे कडल्यान तें तुमकां मेळ्ळां तें तुमी दुसऱ्यांक दियात. आनी सीस जेजू कडल्यान घेतलोलें हें उतर, देवाचें उतर, ही शिकोवण 2 रुपांनी 2 भासांनी फुडले परजेक ते कळीत करता. पयले सुवातेर तोणी उतरांनी पयलीं 30 वर्सां कशे भाशेन देवाचें उतर सीस परगट करतात. वेता थंयसर ते फकत प्रवचन करतात, वेता थंयसर ते शिकोवण दितात, वेता थंयसर दोतोन शिकयतात, वेता थंयसर संस्कार समारंभतना तोडी उतरांनी जेजूची ते ओळख दितात. आनी उतरांनी जी जेजूची ओळख, जेजूची शिकोवण दितात, जेजूचें उतर जें आमकां पावता दितात ताका आमी म्हणटा जिवी परंपरा ओ लिव्हिंग ट्रेडिशन. दुसरें कसलो उपर आनी कशे भाशेन हें जेजू कडल्यान आयलोलें उतर संदेश शिकोवन ते फुडें व्हरतात लिखणेंतल्यान इन द रिटन फॉर्म. साबार वर्सांनी 30 वर्सां उपरांत सीस उपरांत बरोवपाक लागतात. थोडे शिव वर्तमानां बरयतात आनी थोडे परिस्थितीक लागता ते भाशेन पोतरांय बरयतात. आनी बरोवन आयलोले देवाच्या उतराक आमी म्हणटा रिटन स्क्रिप्चर्स, म्हणटा सेक्रेड स्क्रिप्चर्स. जेन्ना जेजूच्या पाटलावदारांनी हें बरयलें तेन्ना सगळें ताणें बरयलें जी जेजून तांकां शिकोवन दिलोली, सगळे ह्या पुस्तकांनी तेमी बरोवन काडलें. जुवांव आपल्या शिव वर्तमानान आमकां सांगता, निमणे वडीन सांगता, जेजून कडल्यान जायते आमी घेतलां, जेजून जायत्यो वस्तू केल्यो, पूण ह्यो सगल्यो जेजून शिकयले, जेजू कडल्यान आमी घेतलां, ह्यो सगल्यो वस्तू आमी पुस्तकांनी बरोवन दवरूंक नात. पुस्तकांनी बरोवन दवरल्यो जाल्यार हे पुस्तकां दवरपाक स्वाद आसची ना.
ह्या उतरांनी जो हांव सांगता की जेजू कडल्यान आयलोलें उतर आमी दोन तरेनी तुमकां पावयलां. पयले सुवातेर बरोवन लेखणींतल्यान आनी दुसरे सुवातेर तोणी ओरल ट्रेडिशन. आमी बागयोन पावलूचेर चिटयो तर वाचल्यार बागयोन पावलू हें 7 जाणां जावन थेसलोनिस्कारांक बरोवन दुसऱ्या आवेस्वरान दुसरे आपले चिटीन दुसऱ्या आवेस्वरान 15वी वोडेन आपले पवित्र सभेक शिकयता. दोनी रुपांनी आयलोलें देवाचें उतर जिवे परंपरेंतल्यान तोणी आयलोलें बाय वर्ड ऑफ माउथ, तेच बरोबर लिखणेंतल्यान आयलोलें बरोवन दवरलोलें देवाचें उतर. दोनी देवाचें उतर रुपान आयलोलें उतर गोड सांबाळात म्हणटा. न्हूच फकत लेखणींतल्यान आयलोलें तेंच सांबाळात अशें म्हणना, कित्याक लेखणींतल्यान आयलोलें सगळें जेजू कडेन आयलोलें थंयसर बरोवन दवरलोलें ना. ताका लागून बागयोन पावलू थेसलोनिस्कारांक बरोवन सांगता दोनी रुपांनी देवाचें उतर आयलोलें आसा. दोनी रुपान आयलोलें देवाचें उतर स्विकारून राखूंक गरज म्हणटा. सिसा उपरांतलो काळ, सिसा उपरांत आमी म्हणूंक येता पवित्र सभेचो काळ. सिसांनी आपल्या जिवीत जेन्ना लागीं पावतालें तेन्ना सीस प्रतिनिधी वेंचून काडटात, बिस्म साहेब वेंचून काडटात, मागतात आनी तांकां जबाबदारी दितात ही दोनी रुपान जें देवाचें उतर ताणें पावयलां तें फुडले पिळगेक दिवपाक. पयले सुवातेर हे लेखणींतल्यान आयलोलें रिटन फॉर्म ते कितें करतात पवित्र सभेचे फुडारी. हे लेखणींतल्यान आयलोलें देवाचें उतर पवित्र सभेचे फुडारी केरीत भाशेन 4थ्या सेकण्यान स्विकारून घेतात की हें उतर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयलां. ताका मान्यताय दितात आनी तें शिकोवंक, ताचो अभ्यास करूंक, ताचो प्रचार करूंक अधिकार दितात. आमी जाणा आयज आमच्या लागीं जें पवित्र पुस्तक आसा वी ओ इट टू द कॅथोलीक चर्च. आमकां कातोलीक पवित्र सभेन हें पवित्र पुस्तक दिल्लें आसा. आमच्या हातान जें पवित्र पुस्तक आसा, आमच्या घरांनी जें पवित्र पुस्तक आसा कातोलीक पवित्र सभेन तें दिल्लें आसा. दुसरे सुवातेर जें तोणी उतर पावलोलें ते फुडारी कितें करतात, सिसांनी जेजू कडल्यान घेतलोलें तें सीस आपल्या प्रतिनिधीक दितात, बिस्मांक दितात आनी बीस बोसताय नासतना हे पिणकेचे पिणकेक हें पासार करतात. आनी हें पासार करून आयज पर्यंत हें कातोलीक पवित्र सभेंत आमकां आसा. आनी आमी कॅटिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च 70 आनी 8 हो आंकडो तर वाचल्यार थंयसर आमकां मेळटा ही जिवी परंपरा लिवींग ट्रेडिशन आमकां 4 सुवातेर मेळटा म्हूण सांगता. पयले सुवातेर इन चर्च डॉक्ट्रीन पवित्र सभेचें शिकोवण आसा थंयसर आमकां मेळटा. इन चर्च लिटर्जी आमकां सेवा धर्मान आमकां मेळटा. इन चर्च लायफ आमकां साता भोक्ताच्या जिवितान आमकां मेळटा. आनी 4थे सुवातेर आमकां चर्च फादर्स तांच्या बरोवपांतल्यान आमकां मेळटा. सो सेक्रेड स्क्रिप्चर्स लेखणींतल्यान आसा आनी लिवींग ट्रेडिशन जे तोणी आमकां फावो जाला दोनी मदें खोल संबंद आसा. सेक्रेड स्क्रिप्चर पवित्र पुस्तक जावन आसा रिटन वर्ड ऑफ गॉड. लिवींग ट्रेडिशन जावन आसा स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड. दोनी देवाचीं उतरां. ताका लागून कॅटिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च 82 नंबर आमकां अशें सांगता बोथ सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड सेक्रेड ट्रेडिशन मस्ट बी एक्सेप्टेड, ऑनर्ड and reverend and respected equally. दोनूय रुपांनी आयलोलें देवाच्या उतराक एक सारको मान दिवंक आमकां पवित्र सभेची शिकवण आमकां शिकयता. खरें म्हणल्यार लिवींग ट्रेडिशन जिवी परंपरा आमकां पवित्र पुस्तक समजूंक आमकां आदार. एक उदाहरण तुमकां दिता. आमी जाणां इन्स्टिट्यूशन नरेटीव मिसाची बॅट आमी कातोलीक पवित्र सभा कशी भाशेन सजमता. आवर लॉर्ड इज ट्रुली रियली प्रेजंट इन द होली युकरिस्ट. जेजू मिसाचे बेटेन खरेपणीन आजीर आसा, रियल प्रेजन्स ऑफ जेजस. पूण प्रोटेस्टंट भाव आसात ते रियल प्रेजन्सान स्वत मानिनात.
तींच पवित्र पुस्तकाची उतरां घेतात आनी ते म्हणटात इट इज अ सिंबॉलीक प्रेजन्स. आतां हांगासर आमकां पवित्र सभेची जिवी परंपरा अदीक समजूंक हे स्वताचो आमकां आदार जाता. आमी सिसा उपरांत आमचे मदीं आसात अपोस्टॉलीक फादर्स. हे अपोस्टॉलीक फादर्स म्हणटात ते सिसा बरोबर आसलेले, सिसा कडल्यान आयकलोले, सिसा बरोबर जियेले. ताणें बरोवन दवरलां. आमकां आसा जस्टीन द मार्टर आसा, सेंट इग्नेशियस ऑफ अंत्योक आसा. तेंची बरोवपां आमी पळयल्यार, तांची बरोवपां आमी वाचल्यार ते आमकां स्पश्टपणी सांगतात मिसाचे भेटेन जेजूचें आजीरपण नॉट सिंबॉलीक बट खरीपणी म्हूण. हें तें पवित्र पुस्तकाचें जाणाराचें बरोवप. थंयसरूय बी आमकां ही जिवी परंपरा आमकां मेळटा. मोगाल भावां भयणांनो, आयच्या दिसा ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतना कितें आमच्या जिवितांत आमी घेवूंक येता, कितें आमी शिकूंक येता. पयले सुवातेर पयलें सोत आमच्या मनांत आमी रिगूंक गरज. काथोलीक पवित्र सभेन दोनूय रुपान देवान दिल्लें देवाचें उतर लेखणींतल्यान आनी जिवे परंपरेंतल्यान हें दायज आमकां सांबाळून दवरलां. हें आमी ओळखून घेवंक गरज. आयज पवित्र पुस्तक आमचे सभे आसा. आयज भाशंतरां पवित्र सभेची आमचे मुखार आसात. जांकां अप्रुवल बिस्म साहेबान दिल्लोली ती आमकां आसात, आमच्या हातांत आसात. ते आमकां काथोलीक पवित्र सभेन आमकां दिल्लीं आसात. देखून जायते फावटी आमचे मदले प्रोटेस्टंट भाव आमकां घुस्पायतात, विचारतात वेर इज दीस एक्सप्लिसिटली इन द बायबल. उगडास तांकां सांगपाक जाय, न्हूच फकत रिटन फॉर्म इज द वर्ड ऑफ गॉड बट ऑल्सो द स्पोकन वर्ड लिवींग ट्रेडिशन इज ऑल्सो द वर्ड ऑफ गॉड. दुसरे सुवातेर पवित्र सभा दोनी भासांनी आमकां फावो जाल्ले उतराचो मोग ओळख मेळपाक जायत्यो संद्यो आमकां दिता. जायते शिबिरां आमच्या मुखार आमकां आडायता, जायते बायबल कोर्स आमकां करता. ह्या बायबल कोर्सांनी, ह्या शिबिरांनी पवित्र सभा जे आमच्या मुखार दाखले दवरता ते दाखले वाचून अदीक आमी पवित्र सभेची शिकवणेची आमी ओळख घेवंक येता. आनी तिसरे आनी निमणे सुवातेर पवित्र सभेचे भागिवंत अशें म्हणटाले, when we pray we talk to God. When we read the Bible, God speaks to us. जेन्ना आमी मागणें करता आमी देवा लागीं उलयता, पूण जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता, पवित्र पुस्तक देवाचें उतर आयकता, देव आमच्या लागीं उलयता. देखून आमच्या लागीं घरां आसा ते केरीत भशेन पवित्र पुस्तकाचो मोग आमच्या अदीक काळजान घालुया. दिसपोटी हें देवाचें उतर वाचुया आनी जो संदेश आमकां मेळटा तो संदेश आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक आमी वावरुया. वेळार आमी सगळीं उबी रावया आनी थोडी मागणी आमी आमच्या बापा मुखार दवरुया. देवान आमकां दोन रुपांनी देवाचें उतर फावो केल्लें आसा, लेखणींतल्यान आनी जिवे परंपरेंतल्यान. दोनी भासांनी हें देवाचें उतर स्विकारूंक आमकां किरीत कृपा ह्या वेळार आमी मागू. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी आनी संस्कारलोल्यांनी देवाचें उतर जावन पोरगोटणेंतल्यान वो लिखणेंतल्यान सदांच जिवाळ दवरूंक आनी हे वरवीं ताचे उर्बेवोन पोरगोटणार जावंक देवाचें बोल तांकां मागुया. आमच्या ख्रिस्ती कुटुंबांनी देवाचें उतर वाचून आनी नियाळून ते आपणावून आनी आपल्या बऱ्या जिविता वरवीं पवित्र सभेन साक्षी दिवंक बापा लागीं मागुया.
ह्या त्रेजनाच्या मिसा बलिदानांत इंतेसांव भेटयतले एंड्रिया नोरोना हिका देवाचे बरेपण फावो जावंक बागिवंत आंतोनीचे विनवणेन बापाची कृपा तिका मागुया. सुर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमी थोडी मागणी दवरल्या. ह्या वेळार आमच्या काळजांत आनीकूय मागणी आसा ती भावार्थान तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी जाल्यार तांकांय जबाब दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C15 पेज 34. मोज्या भावा भयणांनो, मोजे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या आतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, बागिवोन आतोनीच्या दिसा कुशेन आमी तुका हो योन समोर बिताव. ताची शिकोण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव आनी आमकांच आमच्या सोर तुका समोरून दिताव. हे आमचें समर्पण तूं स्विकार कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाई जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोनीक तुज्या भक्ताच्या मनाक आमी हे त्रेजन समोरमता. तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्त मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट आमी गावून परगोटुया Gesù melo, Gesù জীবন জালা, Gesù নবীন এতলো, Gesù melo, Gesù জীবন জালা, Gesù নবীন এতলো. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखारिमूख आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी आनी सिमियाव आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनरुज्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिया देवाची माय सांगाती बागीबोन दोरूम दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. देवान आमकां दोन रुपान आपलें उतर फावो केलां लेखणींतल्यान आनी जिवे परंपरेंतल्यान दोनी रुपांनी फावो जाल्लें देवाचें उतर आमी स्विकारून आमकां कृपा आमी हें प्रार्थन करतना मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुडोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक सोम्याची शांती वांटूं देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन करूया D38 पेज 68 सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात
आमच्या काळजात राहू दे. मोशा सोयबान खातो चालूय सगळा रूपान दिसती पडलो. आमची पाखां काढून उडयताय शांती तुझी आमकां वाटाय. सोम्याची सुये आमच्या काळजात राहू दे. आमच्या काळजात राहू दे. सोम्याची सुये आमच्या काळजात राहू दे. आमच्या काळजात राहू दे. सोम्याची सुये आमच्या काळजात राहू दे. आमच्या काळजात राहू दे. सोम्याची सुये आमच्या काळजात राहू दे. आमच्या काळजात राहू दे. पवित्र आत्म्यान आमकां बोलताय स्वापासगी आमकां करताय. भाव भयण तुजी आमी सगळीं धिरान आयल्या तुजी सोशी. सोम्याची सुये आमच्या काळजात राहू दे. आमच्या काळजात राहू दे. सोम्याची सुये आमच्या काळजात राहू दे. आमच्या काळजात राहू दे. सोम्याची सुये आमच्या काळजात राहू दे. आमच्या काळजात राहू दे. सोम्याची सुये आमच्या काळजात राहू दे. आमच्या काळजात राहू दे. आमकां तुका समोर पिता जिवीत आमचे तुका मोगता. तुका विगो सोडोत रावता सदांच तुका चिंतून रावता. सोम्याची सुये आमच्या काळजात राहू दे. आमच्या काळजात राहू दे. सोम्याची सुये आमच्या काळजात राहू दे. आमच्या काळजात राहू दे. प्रार्थया.
देव आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजू आमचो जिवा उंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सोत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तें पाळूंक आमकां करपा दी. म्हूण भागिवंत आंतोनीचे विणवणेन आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. त्रेजेनांच्या मिसांचो वेळ येपरी सकाळीं 5:30 वाजता, मागीर 6:45 इंग्लिशींतल्यान 8 वाजता, 9:30 वाजता आनी सांजेच्या 4:30 वाजता. कोणाकूय मिसाची ते सावन दिवंक जाय ओ इगोजेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आहा, थंय वचून दिवचें. तेच भायर मिसा उपरांत सोवेनीर रूम उक्तो आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू विक्रेक मेवतात. बायगोंत आंतोनीच्यो 4 इमाजी दवरलेल्यो आहात. तुमी जाणात 2 बायल्यान उमाव घेवन थंय लोकांक वेचे. हांगासर भितर इमाज मेज सयत आमी थंय दवरतले. आमचे कोंफ्रात भाव, तुमी कोण उमाव घेवंक सोदतात तीं, कोणी जाय तीं जाण घेनात. ओळीन येवची आनी सारकी भायर ते वाटेन वेची. सायड डोर, नॉट ए कॉरिडर मिडल डोर आहात ती न्हू, सायड डोर्स. हे भाशेन आमी आज 4थो दीस बरे भाशेन जाल्या मांडावळ. कसलीय हरपत ना, बरे भाशेन येवचें. एक बांक येवचो, झाप करून येवचें न्हय. एक बांक रोखडेंच बेसांव दिलें रेलिकेचें रोखडेंच येवचें. आनी हिम काबा जातूच रावचें न्हय. बेसांव दिलें रेलिकेचें, झाप करून येवचें आनी दोनूय वाटांनी वेचें. हांगा बसल्यान ती फुडल्यान तांकां उमाव कॉरिडरांत आहा ते इमाजीचो. जाणट्यांक आनी पिड्योवंतांक आमी खेरीत सुवात आडायल्या, तांकां आमचेच दवरल्यान ती फकत तांकांच. 2 व्हिलर्स पार्किंग हांगासर पार्क करात. साय करी नाकात, पूण सायो तुमचे कडेन दवरात. 4 व्हिलर्स थंयसर आमच्या कंपाउंडांत. आतां आमचे कोंफ्रात भाव 4:30 येतात हांगा, आनी ते भायर पोटाचे बुकेचेर येवन इतली मांडव ब्रिलियंट पार्किंग. आनी ते कितें करतात, पयले मिसाक सगळे एक वाटेन, कित्याक दुसऱ्या मिसाचो लोक येता ते दुसरे वाटेन आख्खी फ्री आहा. मागीर ह्या वाटेन पार्किंग भायर सरता आसतना अवघड जाता. सो तो लोक भायर सलो गेलो, न्यू पार्किंग हे वाटेन. ते भायर मोदें स्पेस सोडटात की ते एमर्जन्सी जाली टाट करून गाडी भायर काडूंक येता. ही ताणी ब्रिलियंटली मांडावळ घातल्या. पूण थोडे जाण येतात दादागिरी करतात, आंगार येतात कार घेवन, जावं गेटी कडेन हाताच्या आनी सकयल हाताच्या आंगार येतात. ओ पियेल्ले आहात, ओ पिशे, ओ गोर माथ्यार मारला. तशें करचें न्हय. आनी आमचेच शिवोलेच्याच वाठारांतले दुसरो लोक बरे भशेन समजता आमचेच आहात ते सुबेर्ब. तशें करचें न्हय. सांत आंतोनीच्या हातांत स्वरूप आहा आनी ती सोरपाची गांठ तुमच्या गोड्याक घालूंक तो फाटीं उरचो ना. कित्याक इतलें बरें चल्लां आनी तुमी मागीर गाडयो सवतात, गाडयो सोरून भायर सरतात. तांकांय आनी ते सेक्युरिटी गार्ड आहा तांकांय बी ते बाबड्या कितें थिंगा आहात, तांकांय गाडयो हांकांय गाडयो सगल्यांक. हांगा मिस जावन गाडी मारप सारकें आहा? हें आमचें क्रिस्तांवपण. मिसाक येवचेंच न्हू, असलें तरी करतात, येवचेंच न्हू. वायट देख तांकां ते दुसऱ्या धर्मांतले तांकां वायट देख. ते म्हणटा ते मिसाक येतात आनी असलें करतात, सांगतात हांव पासूय मातांक येत न्हय. अशें मात करचें न्हय. आमचे कोंफ्राद इतले बरे भशेन मांडावळ घालतात, तांकां म्हळ्यार कोण कांयच दिना, फ्री सर्वीस तांची. वयल्यान हांचें बोड. तशें करचें न्हय. तुमकां सांगता ते भाशेन तुमी पार्किंग करचें. कुमसुंदरीन फादर हायसिंत आहा आनी फादर दानम कावन्सिलिंगाच्या रुमांत आहा. बायगोंत आंतोनीच्या परबे सुमयार एक तियात्र आसतलो. संवसारांत आसतना बरोयनार आनी डायरेक्टर प्रिन्स चिबक. तो इगोजेच्या कंपाउंडार जातलो जुस्त 7:15. तिकेटी मागीर विक्रेक मेवतल्यो जुनाचे 10 तारखे उपरांत हांगासर.
करून हांव फादर मॅक्सनाक दिन वाजता हांगासर येवन बरे भशेन इस्कुटावून माणसू घेवन ताणें देवाचें उतर परगटलें, देवाचें उतर लिखलेंतल्यान आनी देवाचें उतर तोंडी बरे भशेन परगटलां. आनी म्हाका दिसता तें समजून तुमी खंयच्याय हाचे त्याच्या बिलिवर्सांचे आनी बॉर्न अगेन क्रिस्टियनांचे जोम्यांत वेचिनात. पयलीं आमी शिकूंक जाय, तें नियाळूंक जाय आनी हे भाशेन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत बरे भशेन हांव ताका दिन वाचतां. स्क्रिप्चर स्कॉलर तो आनी ते पासत मुद्दम ताका हाडला, बरे भशेन ताणें केलां. हांव ताका दिन वाचतां. इतले बरे भशेन ताचे 2 हें सांगल्यात हांवें तुमकां. म्हणजे तो आमचे रायतूरचे सिमनारीन शिकयता आनीक तो प्रीस कावन्सिलाचो सेक्रेटरी, आमचो जो प्रीस कावन्सील आहा ताचो मुखेली तो सेक्रेटरी. सगळें नोंद करूंक तोडक्यान ताचे मिनट्स जायतें बरयना. दीस तूं कितें गरजेचें तें देवान ताका हुशारकायेचो गूण दिला. ते पासत आमी ताका केरीत भाशेन दिन वाचता आनी ताच्या वावराचेर तो डीन ऑफ थियोलॉजी एंड फिलॉसॉफी थिंगा आमचे रायतूरचे सिमनारीन तो वावर ताचो बरे भशेन करूंक आनी ताच्या म्हयन्यारपणांचेर देवान आशिर्वाद घालचे म्हूण आमी मागता. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भागिवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे. भागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नजर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ
बोर मोशे मोन जाणवाईन पेटोय मोशे काडीस प्रिथी मोगान आनी सोर भोंवती मोशा कुरण्यांनी देवाचें उतर पोरगोटूक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी मोशें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आज बाळगिता आनी बोरवशान रावता. मागीवंत आदोन दुखेस्तांच्या बुजवणणारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी मोशें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजोक त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे. ओंचोऱ्यांच्या बागयोंत आतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गुण ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या अंजोळाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तमन आसतना विनोती कर. आमेन. Doria degli